दीस ब्रेस्तार एप्रिलाची 16 तारीख 2026. पहिले वचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वचप अध्याय 5 ओळ 27 तावन 33 पर्यंत. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या सांगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकोवण आख्ख्या जेरुसलेमांत फायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जायचे, मनशांक न्ही. तुमी खुर्सार उमकळोन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणे बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हणून उंच उबारला. हे सर्व घडिल्ल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष. आपणाक खाल जातल्या सोमेस्तांक देवान होसो पवित्र आत्मो दिला. हें आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले की धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोपकार. कीर्तन 34 2 9 17 तावन 18 आनी 19 तावन 20. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखण स्तुती खडा नासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. साकून पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच सुभागी. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडास नांच करता. नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्व कश्टां अनवारांतली निवारता. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. भरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितिवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परस तांकां वाटायता. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सोमी म्हणालो, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय. पळयनासतना सतमानलेली कितली भागी. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सांजुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 ओळ 31 तावन 36 पर्यंत. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, जो कोण उंच तावन येता तो सक्टा प्रास व्हरतो. जो कोण भुमीतावन उपजता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गीतावन येता तो सक्टा प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्याची आनी आयकल्याची तो स्वता साक्ष दिता. तरी पूण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सतेवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडलां तो देवाचीं उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजून नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकाराक दिल्यात. जो कोण पुताक सतमनता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचें उतर हें.
माखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्गार तावन ह्या संवसाराक आयिल्लो एकलो मात्र तो स्वामी जेजू क्रिस्त. खंयच्याय समर्थेच्या स्थापकान ह्या परी सांगणी दिल्ली ना. जेजू क्रिस्त नीज जावन बापाचो एकलोसो पूत. ताचे आनी बापा मदें कांयच भेद ना. भुंयतावन उपजोवचे भुंयक सरवाल्ले. जो आमच्या ग्रंथांत संवसार आनी देवाच्या शब्दाक संपूर्ण व्यत्यास आसा. देवाचो शब्द जेजू क्रिस्त संवसाराचो प्रकाश. सोम्या विणे संवसार काळोखान भरला. जेजू जावन आसा जिवीत. संवसार मरणान शिरकाला. सोमी कुरपा. संवसार पातकान बुडला. सोमी सत. संवसार फटकिरो. सोमी सासण. संवसार वेळ काळाचो तात्कालिक. आमचें जिवीत विंचवणेचें. आमी संवसार आनी देवाच्या उतरां विंचवण करूंक आसा. सोम्याचे पवित्र उतार स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेल्यार आमी ससनाच्या जिविताचे वाटेक चमकतल्या. पूण संवसाराच्या नियमा प्रकार जियेल्यार ख्यास्तीच्या वाटेन चलतल्या. देवाची खुशी पाळून देवाचें उतर आयकून सदांच जियेवया.